काल जे कॅबिनेटात डिसिजन जालां त्या प्रमाणे आमी सगळे प्रायम मिनिस्टराक वचून ह्या 4-5 दिसांत मेळपाचें आनी त्या नंतर ताका तें सोल्युशन काडपाक लावपाचें आनी आमचे बायनीन चालू करपाचें हें डिसिजन काल जालें. तो मेळटलो सर तुमकां? काल मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेतिल्लें मेळना जाल्यार मागीर ताका अर्थ ना. युनेनिमस डिसिजन आमच्या कॅबिनेटान घेतलें की प्रायम मिनिस्टराक वचून आमी मेळपाचें आनी त्या प्रमाणे आज प्रायम मिनिस्टर ऑफिसा कडेन प्रायम मिनिस्टराचो टायम आमी मागता. 4-5 दिसांत मे बी 26-27 तारखेक आमकां टायम मेळटा. एमेंडमेंटा खातीर प्रायम मिनिस्टरा कडेन फायल पावल्या. तो कितें पळय डिसिजन घेता तें आमकां थंय मेळ्ळ्या नंतर कळटलें तें येवन तुमकां सांगता. हेचे शिवाय आमचें आतां फाल्यां सकाळीं सरकार उडयलें मुखार कितें हो प्रश्न आहा सांगा. काँग्रेस करूं शकता तें मागीर कित्याक ओग्गी आमी कित्याक कितें करुया. 5 दीस रावा आमकां एपॉयंटमेंट मेळूंक जाय. आमकां भौतीक 26 किंवा 27 प्रायम मिनिस्टरच्या ऑफिसांतल्यान एपॉयंटमेंट मेळटा. तुमच्या आशेर आसा आमी आतां. वन बरोबर तुमचे बरोबर कोणी कितें सांगता तें आयकूं नाका. हांव सांगता तुमकां कोणी कितें सांगता. खंयचोच मनीस सद्याक गोंयचो एकटोच मनीस प्रायम मिनिस्टर जो आसा तो मायनिंग चालू करूं शकता आनी खंयचोच मनीस आनी प्रायम मिनिस्टर थंय कोण आसा तुमकां खबर आहा. ओगी उलयले कितें केलें हेचो अर्थ ना. धारबांदोड्या वाठारांतले जे आयज संजीवनी जे 2 क्वॉर्टर्स जाचेर रिनोवेशन करून 35 लाख रुपयाचो एक्सपेंडिचर करून आयज RTO ऑफिसाचें इनॉग्रेशन चो प्रोग्राम आयज जालो. ह्या उक्तावण सुवाळ्याच्या पयलींच मायनिंग डिपेंडंटांनी सुदीन ढवळीकाराक घेराव घातलो. धारबांदोड्या वाठाराच्यान विवेक प्रभू.